बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ओ सर्गीच्या बापा, पुताक आणि पवित्र आत्म्या तुका हरका मोहिमा आणि दिनवास दिता बापा. बापा, तुका दिनवासता तुझ्या या मोगा पासत जो तू आमचो एक एकल्याचो कोत्ता. शिमे नासलेलो मोग बापा तू आमचो एक एकल्याचो कोत्ता. या पासत आम्ही तुका हरका दिता दिनवासता बापा याच्या दिसा पासत या वेळा बसत जो तुवें आमकां सगल्यांक फावो केला आणि जी हांगा हाजी जाल्यांत आणि जी कोण जावची आसात आणि कोणा येवंक मेळना बापा सगल्यांचो एक एकल्याचो तूं मोग कोत्ता आनी आमकां हाजीर केलोल्यांक बापा हांव तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता हें तुजें उतर आयकूंक. बापा हे तुजें उतर आमच्या पावलांचो दिवो आनी उजवाड आमचे वाटेचो. बापा तुका मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक आमकां तुज्या उतराची उदीक आनी उदीक सोजमोनी दी. आनी हें उतर आमी आनी हे उतरा पोरमोणे आमी आमच्या दिसा दिसपोटी जिवंक तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार दी. आनी तुज्या राज्यांत आमी हें तुका मानता तसलें जिवीत जिवन या तुज्या राज्यांत आमी तोगता तसलीं फळां जोडूंक आमकां आदार कर. हे मागणें आमी कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. आनी कोणाक गोंयकी आहा प्रेज गॉड जेजू कारगम. सिस्टर जसिंथा, सिस्टर अविला, प्रेज गॉड जेजू कारगम. जेजू कारगम प्रेज गॉड. कितें जालें सगल्यांक कोणूच उलोयना आयज. जेजू कारगम प्रेज गॉड. जेजू कारगां, जेजू कारगां. बरें हांव एक गोवायकी दिता. ब्रदर काल हांव सावथ गोवा येयल्लो, कोलवा आनी मागीर तेजे उपरांत राया गेल्लो. पण म्हाका 2 दीस पयलीं कोणाचो कॉल येयलो. तुमी सगळीं वखदात आमची सिस्टर मारिना वखदात न्ही, सिस्टर मारिना. होय होय ब्रदर तिका होय. तिका एक फोन कॉल येयलो युकेथान. दुयेचो फोन येयलो की आपली माय म्हणजे सगळी म्हणजे पिशी कशी जाल्या, म्हणजे आंगवस्त्रां काडटा आनी कितें उलयता आनी जोयना आनी न्हायना आनी एके भशेन ती न्हिदना आनी खूब त्रास करता. आनी ती गोंय आहा हांगा कोलवा. आनी शेकी ती कितें करूंक लागली 2 दीस पयलीं ती घरा उठली, आंगवस्त्रां काडून सगळी चलता थंयसर. आनी भाव येयलो थंयसर आतां बॉम्बेथान आनी शेकीन तिका घरान दवरली. आनी ती आतां फोन करतात हाका ताका फोन करतात आदार करपाक, कित्याक चली हा युके, माय हा गोंया आनी कोण तरी आदार करपाक जाय न्ही. आदार करपाक जाय, कितें तरी तिका करपाक, मागणें करपाक वा कितें जालां तें करपाक, दोतोरा कडेन व्हरपाक. म्हणून ह्यो वस्तू जेन्ना कोण अशें करता कोणाक कोणाक सायकॅट्रीक कडेन वचोंक जाता न्ही. सायकॅट्रीक होय हॉस्पिटल ब्रदर. कोणाक हॉस्पिटलान घालून कितें ताका इंजेक्शन घालून म्हणजे ताका शांत करपाक. होय. पूण तो भाव कितें करूंक लागलो, भाव तिका सांगूंक लागलो तूं घरा बस, तूं आतां राव. आनी तितले म्हणसर ही आमचे बाय मारिनाक वळखता. मारिनान म्हाका फोन केलो, म्हाका म्हणूंक लागली हो एक डिलिव्हरन्स केस आहा, कितें करपाचें. म्हणटच हांवें त्या फोनाचेर उलयलो हांव. पूण फोनाचेर ती चड उलयना आनी चड करून तिका सोजमणी ना, कित्याक जो कोणाक म्हणजे डिलिव्हरन्स करूंक जाय तांकां फोनाचेर उलोवंक जायना न्ही. सारकें जायना चड करून फोनाचेर. आनी भावूय तो देवाचें उतर आयकनासलो. म्हणजे ती देवाच्या उतरान ना, ती आपली सदांकाल आयताराचें मीस आयकोपाचें, तेच करपाचो, धर्माचें.
जे भाशेन आमी कोत्ताले हांव पयलीं, वय की ना? होय ब्रदर. होय ब्रदर. हांवें तांकां पोर फोन केलो आनी सांगलें की हांव येता म्हणून धुवेक सांगलें. आनी काल हांव गेलो सकाळीं सुमार 7:30 8 8:30 पावलो थंयसर. आनी ती बायले बरोबर उलयलो हांव. आनी ती सारकी डिप्रेशनान आसली, कित्याक तिची खबर म्हणल्यार ती बॉम्बे आसली, ती जल्मल्या बोमाईन आनी आतां सुमार 7-8 म्हयने ती आतां गोंय आहा. आनी तिचें घर बॉम्बे, तिणें लोन काडून तें घर घेतलेलें, पूण तिका फारीक करूंक जाय नासलें. बँकेन तें घर घेतलें आनी तें बँकेन घर घेतलें म्हणून ती आतां एकदम पिशी कशी जाली. चिंता आतां कितें. आनी तिका बोमाई सोडूंक नाका कोण, बॉम्बे जल्मला आनी तेजे उपरांत ल्हान थान व्हड जाला आनी एके भाशेन ताका गोंया हाडून आनी आपल्या भयणीच्या घरान धरून सारकें जायना न्ही. तकलेक कितें तरी जाता. शेकी कितें जालें, तिचे बरोबर उलयलो, भाव तिचो आसलो, उलयलो आनी म्हाका कळोन येयलें की तिचो घरकार सुमार 22 वर्सां पयलीं सोंपलो. ताका कितें एटॅक जालो. आनी ती आतां फकत एका ल्हान भुरगे, एकूच चली आहा तिची, सुमार 3-4 वर्सांची आसली. तिणें त्या 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 चलयेक ट्युशनां दिवन, काम करून, सगळें करून तिणें वयर काडली. आनी तेच्या उपरांत तिणें लोन काडलो बँकेंतलो आनी आपली चलयेक UK धाडली. आयकतात तुमी? UK धाडली लोन काडून. आतां लोन काडल्यार लोन फारीक करपाक जाय न्ही. होय. आतां इतले इतले सुमार 20-22 लाख लोन काडशी, तुज्यान कसो लोन काडूंक जाता? ते शेकीन तिच्या तिच्या भयणीन भावांनी तिका आदार केलो, पूण तरी कांय जायना जालें. आनी ही बायल आतां त्या लोन जो फारीक करूंक जालो, ती लोन फारीक करूंक नासली. ती समजताली की बँक तिका फटयता म्हणून. लॉंग स्टोरी शॉर्ट, बँक येयलो कोविडाच्या वेळार, तिका सांगलें तुवें फारीक करूंक जाय, तिणें करूंक ना. शेकीन तिका नोटीस दिली आनी बँकेन येवन तालो मारलो, लॉक मारलें घराक आनी ती आतां भायर हाडली. ती आतां हांगा थंय कोणागेर वेता, थंयसर वेता, हांगा वेता आनी फकत न्हिदूंक आपल्या कोणा आमी घाल, कित्याक ती बॉम्बे जाल्ली म्हणून, जल्मल्ली म्हणून. गोंयकार ती. पूण शेकी तिच्या भाव आनी भयणान तिका म्हणलें तूं गोंया वच, म्हजें फ्लॅट आहा, ती भयण तिची UK आहा, तूं राव थंयसर. पूण थंयसर रावन रावन चिंतून चिंतून ती आतां चड डिप्रेशनान गेली. आनी म्हज्या भयणीनो, काल जेन्ना हांव गेलो तिचे कडेन आनी उलोवंक लागलो, जे मनीस कोण डिप्रेशनान वेता आनी कोण डिप्रेशनान गेला, ताका सोजमणी मेळटा डिप्रेशनान कितें कितें घडटा मनशाच्या जिवितांत. कित्याक हांव डिप्रेशनान गेल्लो न्ही. जें ती सांगताली आनी जो कोण तिचो भाव सांगतलो, म्हाका सोजमणी मेळटा. म्हणून तिका हांवें एके भाशेन उलयलो तिचे कडेन आनी तिका सांगलें हांवें, पळय हांव डिप्रेशनान गेल्लो, पूण तुका दिसचें ना की हांव डिप्रेशनान एका टायमार आसलो. तूं आतां तें घर तुजें तें सगळें सोड आतां आनी ताजेर आतां नियाळ करिना, फकत जेजूचेर नियाळ कर. म्हणून तिका हांवें ते स्क्रिप्चर म्हणपाक सांगलो, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. हांव जावन आसा जेजूची कूड, सैतानाक, पेडेक, रोगाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. तेजे वेळार जेजू हांव तुजो मोग 20 मिनीट, अर्दें वर, 45 मिनिट्स ती उलयत आसली. तितल्या म्हणसर तिचे भितर पयले पाट देवाचें उतर आयकता म्हणून, पयली पाटी म्हणटा म्हणून, कित्याक ती फकत तेज करपाची मनीस. ती फकत डिवायन UK रिट्रीट आयकता ती मनीस. ती फकत मिस ऑनलायन आयकुपाची मनीस. पूण देवाच्या उतराची सोजमणी नासली. देवाचें उतर केन्नाच आयकोंक नासलें. म्हणटच उतर जेन्ना उलोवंक लागली, तिचे भितर इतली शांती तिका मेळ्ळी. आनी शेकी ती कांय रानी नासली, ती न्हायनासली. ती आतां गेली, न्हाली. तिणें हांव गेलो तितले म्हणसर सगळें मागणें करून तिका हांव गेलो, स्क्रिप्चर सांगलो. ती उठली दनपारां आनी आपल्या भावाक जेवण केलें इतल्या म्हयन्यांनी. जेजूकार आनी जेवण केल्या उपरांत ती आतां एकदम शांत जाली. मागीर हांवें म्हणलें सांजे ताका फोन करता. भाव म्हणूंक लागलो ती एकदम शांत आहा, कांयच करूंक ना एकदम. आनी तेजे उपरांत मागीर फोन केलो आनी तिका हांवें काल सांगलें, तूं म्हाका दिसता फोंड्या उसगांव कितें रितीर आहा, हय हांवें आयकलां
होय की ना. होय ब्रदर. पण 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 आयकला रीती राहा म्हणून आमच्या उसगांव. होय ब्रदर, युट्यूबाचेर येता. हा, युट्यूबाचेर येता. प्लीज गॉड. युट्यूबाचेर येता. ओके. पूण सेशन. कोण कोण रिट्रीट करता? हांव नको कोण रिट्रीट करता तो. ती ती गोवा टीम हा ती कोता ब्रदर. गोवा टीम करता. म्हणून होय. ती म्हाका म्हणले, हांवें आयकलां की रितीर चलता म्हणून. हांवें म्हणलें रितीर चलता जाल्यार तूं वच फाल्यां. पूण आयज हांवें कॉन्टॅक्ट करूंक लागलो फोनाचेर, ती फोन उखल नासली. म्हाका दिसता ती रितीराक गेल्या म्हाका दिसता. म्हणून आयज हें आमचें शिकोण जाले उपरांत परतून फोन करता. पूण भयणीनो, हांव कितें सांगूंक सोदतालों, ही जी बायल इतले त्रास कोत्ताली, इतलें, काल ती बरे भशेन न्हाली, बरें जेवण केलें, ती रांदता बरी, पूण इतले म्हयने खायनासली, कांयच आपणा कुयदाद करिनासली. पूण काल तिणें आपल्या भावाक जेवण केलें आनी तेजे उपरांत ती शांत जाली आनी भावान पडयलें. आनी आयज ती म्हाका दिसता रितीराक पासून गेल्या. हांवें ताका सांगलें रितीराक वयशी जाल्यार तुजें मन बरें साफ जातलें. आनी तेज्या उपरांत हांव तें काबार जातकच कोलवा येयलो आनी थंयसर एक ल्हान भुरगें 3 वर्सांचें, ताका ब्रेन ट्युमर जाला. आनी हांव 3-4 दीस पयलीं थंयसर एका फंक्शनाक गेलो. कोणें म्हाका हांव मेळ्ळो, ताका सांगलेलें की हांव मागणी करता म्हणून. ताणें तांकां सांगलें आनी तांकां हांवें सांगलें हांव येता म्हणून काल. ही बायलेक कोलवा पळोवन राया गेलो. तांकां थंयसर शिकोण दिली राया एका फामिलीक. तेजे वयर मागणें करून हांव काल परतून येयलो. पूण व्हडली वस्त म्हणल्यार म्हज्या भाव भयणीनो, की ज्या लोकांक हांव गेल्लो उलोवपाक, तांकां उतराची सोजमणी ना. ती कसली मनशां? ती फकत मागणी कोत्तात की जेजू तांकां बरो कोत्तलो, जेजू बरो कोत्तलो फुडें. पूण जेन्ना सोजमणी मेळटा की जेजून आमकां बरीं केल्यान, जेजून आमकां खुर्सार आमचो सगलो पिडारूक उबारला, आतां ती सोजमणी घेवन आतां दुसरेच भाशेन जाता. वय की ना? मागणें दुसरेच भाशेन जाता. होय ब्रदर. होय. आनी कितलो लोक हा, हांव म्हणटा आमच्या गोंयांच म्हणटा, पूण कितलो लोक हा जो आमचे शेजारी आसत, आमच्या इग्रोज मातेन आसत, आमच्या गांवांत आसत, आमच्या वाड्यान आसत, की हो लोक आजून पासून नको सोत कितें तें. इतलीं वर्सां धर्मान बुडल्यान मागणी कोत्तात, देवस्पण कोत्तात, रितीराक वेतात, मिसाक वेतात, तेस कोत्तात, नोवेनां कोत्तात, पूण कसलोच संबंद देवा बरोबर ना. देखून म्हाका दिसता आमी सगळीं जीं बुधवाराच्या बुधवारा देवाचें उतर आयकता, आमच्यान एक एक दीस आमच्या वाड्यान, आमच्या गांवांन, आमच्या इग्रोज मातेन, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या सोयऱ्यांक आमी हें उतर दीत जाल्यार म्हाका दिसता 300-350 लोक एक एक दीस आमकां एक तरी कास्टमर मेळत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत सगळें बदलतलें. आमकां नाका की आमी लोकांक इगोर्जेक धाडूंक वा रितीराक धाडूंक. म्हाका दिसता जाय आमकां कोणाच्या घरा वचून तांकां उतर शिकोवन कितें तरी उतराची सोजमणी दिवन सोत सांगून, कित्याक म्हाका दिसता जेन्ना हांव हें पळयतां, खंयसरूय वेता हांव पळयतां, तितलो थोडो लोक हा जो खरेपणी उतरान हा, देवाचें उतर आयकता, उतराची सोजमणी हा. वय रितीर आयकता, डिवायन मसी आयकता, हें आयकता, तें आयकता, डिवायन युके आयकता, मागीर बँगलोर आयकता, पूण उतराची सोजमणी आजून पासून ना. वय रितीराक वेता, ऑनलायन रितीराक वेता, पूण जेजून आमकां सगळें केलां, घडलां, तें आजून ती सोजमणी ना. आनी आमी जीं देवाचें उतर आयकता, आमी जीं देवाचें उतर सजमल्या, आमकां गरज ह्या निमाण्या काळार हीं बियां घालपाक. कित्याक जें आमी आमी कितें आमी लुंवता तें आमी जावं. उमता. जें बी घालता तें आमी लुंवतले. म्हणटच आमकां गरज ह्या वेळार ह्या निमाण्या काळार सगळे कडेन वचून, कित्याक आमचें सदांकाळ जेवपाचें, नश्ट करपाचो, खावपाचें, पेंटींग करपाचें, घरचें काम तें सदांकाळ आसतलें. पूण ह्या निमाण्या काळार आमकां जाय ह्या वेळार हें जें उतर आमचे भितर हा, आमी तें दुसऱ्यांक दिवपाक एकदम गरजेचें. जेजू कारगां, जेजू कारगां. Praise God. Praise God.
इतलो पावर न्हू ब्रदर थिंक आतां ते भयणी की तूं म्हणजे तेणे रांदूंक ना ती सारकें स्टेट ऑफ मायंडान आसली आनी थंय फकत देवागे उतर उलोयलें सोत सांगिल तेक आनी तेणें तें रिसीव केलें पळय, ती उतर नको, ती उतर नको, सोत कितें तें नको. एक पाटी सोत कोणान येयलें की जेजून आमचे पासून कितें केलां तें आतां आमी जेजूक मागणें करपाची गरज ना. आमी जेजूक आमकां पेकोणी दी अशें मागणें करपाची गरज ना. जेजू म्हाका दी दी दी, म्हाका कितें बरें कर, हें मागणें करपाची गरज ना, कित्याक ताणें आमकां सगळें दिलां. ही सोजमणी आमकां मेळोंक ना जाल्यार आमी बावटसान चलची ना. आमी फकत उमेदीन चलतलीं, आमी फकत विस्वासान चलतलीं. कित्याक आमी सदांच चिंता की आमी मागणें करीत जाल्यार, आमी कितें स्क्रिप्चर म्हणीत जाल्यार देव आयकतलो. आमकां नाका की देवान आमचें मागणें आयकल्लें अशें. देव आमी मागणें करपाचें कसलें आर्गां आनी वाखाणणीं आनी दिनवासणीचें, कित्याक सगळें तयार केलां. आनी समजा आमी ज्या आमची परिस्थितीन आमी जें देवाचें उतर म्हणटा तें आमी सोजमणी घेवन तें उतर आमी नियाळ करीत जाल्यार, तें उतर आमी करीत जाल्यार, तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान आमी उलोवत जाल्यार सगळें जें घडोवन हाडलां जेजून आमच्या जिवितांत आमकां फावो जातलें. आनी जेन्ना आमकां फावो जातलें आमी खरेपणी भावार्थान चलता. वय की ना? होय ब्रदर. देवाचें उतर आमकां सांगता लुकाचो 18वो विस्वर, लुकाचो 18वो विस्वर बोड 8 म्हणटा, जेन्ना जेजू पोत्तून येतलो, जेन्ना जेजू पोत्तून येतलो म्हणजे तो पोत्तून येवपाचो वेळ एकदम लागीं पावला. तुम्ही नकळत भाव म्हणून हांव शिकयता ह्या बुधवारा दीस, पूण हांव म्हज्या इंग्लीश क्लासीन हांव ऑलरेडी शिकयता, लोकांक तयार करता जेजूच्या पोत्तून येण्याची. कित्याक आतां आदवेंताचो वेळ काबार जालो. लोक जेन्ना आदवेंताचो वेळ येता लोक म्हणटा आतां जेजू येतलो, आमी नातालांची परंपरा आमी दुसरी जेजूच्या येण्याची आमी तयारी करता. पूण खरें म्हणल्यार आतां नातालां जावन 9 वर्स कोमेस जालें जाल्यार आमची तयारी आतां बंद जावंक ना. आतां आमची तयारी अदीक जावंक जाय. कित्याक जेजूच्या येण्याची पोत्तून येण्याची जी वाट म्हणटा तो वेळ एकदम लागीं पावला. हांव तुमकां सांगूंक जाय शकना कितलो लागीं पावलो तो. आनी देखून आमची सगळी चोत्राय आमी धरूंक जाय फकत देवाच्या राजाचेर. आमी चिंता जाल्यार आमी घर बांदूंक जाय, आमी हें करूंक जाय. पावलो म्हणटा जो कोण काजार जाता, काजारांक जावंक सोदता, हांव तुमकां सांगता ह्या निमाण्या काळार काजार जायनाका. जो कोण म्हणजे विडो जाला, विडो जाल्यार कोणची बायल मेल्या पोत्तून काजार जायनाका. तेजे उपरांत तो कितें सांगता, तो म्हणटा जो कोण आतां ह्या निमाण्या काळार काजार जावंक सोदता तो म्हणटा आंकवार रावात. कित्याक आतां वेळ एकदम लागीं पावला. आतां आमची चोत्राय फकत आमी जेजूचेर धरूंक जाय. आतां वेळ इतलो लागीं पावला की हो संवसाराच्या वस्तूचेर आमी दवरपाक नाका. म्हणटच जितली आमी आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या राजाचेर दवरता तितलो आमचो दीस सगळें सोडून तेच्या उतराचेर आमी दवरता, ताच्या राजाचेर दवरता, ताचें राज वाडपाक दवरता, तितली आमची तयारी जाता. आमचें मन ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर सोडून आमी आमच्या जेजूच्या राजाचेर आमी दवरता. आनी आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें कोत्ता आमीच तयार जायना पूण आमी दुसऱ्यांक पासून तयार करता. तर आमी चिंतत जाल्यार हांव उतर आयकतां, हांव देवाच्या उतरान आय एम इन द वर्ड ऑफ गॉड, आय एम इन द वर्ड ऑफ गॉड जाल्यार तुका गरज तें उतर दुसऱ्याक दिवपाक. आमी देवाच्या उतरान जाल्यार आमी खरेपणी आमचें तारण जालां जाल्यार, आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा जाल्यार ह्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमी देवाचें उतर परगट करपाक एकदम गरजेचें. आमच्या गांवांनी, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या सोयऱ्यांक, आमच्या वाड्यान, आमच्या इग्रोज मातेन हें आतां सगळें कॅटेकिजम आनी हें सगळें आतां चलतलेंच हांगा कोमयां दिवपाक आनी क्रीज दिवपाक. पूण जाय आतां लोकांक सोत आयकोपाक. सोत कितें तें आयकोपाक एकदम गरजेचें. कित्याक आमच्या इग्रोज मातेनी सोत तांकां मेळना. इतलीं वर्सां लोक इगोर्जेक वेता, इतलीं वर्सां लोक आतां साक्रामेंट जोडटा, आजून पासून जें उतर सोत सांगता तें आजून पासून लोकांक कळोंक ना. म्हाका दिसता एटलिस्ट 80% ऑफ द पीपल सोत नको.
म्हणजे पळय कितलो लोक तांचो धुमाळो जावपाचो आहा, कितले तांचे सगळे निसणटण जावपाचें आहा, कित्याक भावार्थान लोक ना जाल्यार तांचें तारण कशें जातलें. चिंतात भाव भयणीनो, ती देवाचें उतर नको जाल्यार फकत धर्म कोत्ता जाल्यार मागणी कोत्तात, देवस्पण कोत्तात, लादाई कोत्तात, फेस्तां कोत्तात, पूण सोत कितें नको जाल्यार कितें फायदो जातलो. पळयात ही जेजू कितें म्हणटा, लुकाचो 18:8 वाचुया आमी, कितें म्हणटा जेजू. होय, हांव तुमकां सांगता, तो तांकां बेगीनच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो काय? जेजूच प्रश्न विचारता हे उतरां, कित्याक जेजून एक ओपार घातलेली एका 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 विधवाची. दुधाची आनी एका विधवा बायलाची. 1 ते 7 पर्यंत एक विधवा बायल ह्या झुजा कडेन गेल्ली आनी म्हणूंक लागली त्या झुजाक, बाबा म्हाका एक नीती, म्हाका नीत दी. तो नितीदारा कडेन, ती नितीदारा कडेन गेल्ली आनी ती म्हणूंक लागली, म्हाका म्हज्या दुस्मानांतली म्हाका नीत दी, कित्याक ताणें म्हाका कितें त्रास केला. आनी हो नितीदार तिका पयस दवरतालो, तिचें आयकनासलो. पूण शेकी ती ती सोडिनासली. ती म्हणटी, तिका म्हणटा ती एकदम स्टाबन आली. स्टाबन म्हणजे कितें? सिस्टर आमचे भाशेन जोनिना स्टाबन म्हणजे कितें? ती सांगतली. आ? सिस्टर जोनिना जॉईन जाल ना, तिका सांगतली. Jonina, what is the meaning of stubborn? Stamos, stubborn, stamos. Praise God. Ah, temos. Hoy, Muitos, to nitidar temos allo. सारखे. hoy, ही बायल ताजे म्हूण तेमोस आसली. ती वेता आनी सोडिना, म्हणटा हांव या 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 नितीदाराक त्रास कोत्तेली, पळोवया कसो आयकना तो. शेकी हो नितीदार इतलो इतलो म्हणजे ताचे तो आतां पिसो कसो जाता, म्हणटा ही बेजार बायल जालो. सोडिना म्हणटा. आ? बेजार कसो जालो. बेजार जाता. आनी तो म्हणटा, ही बायल म्हाका सोडची ना, ही म्हाका मरण उडयतली, हांव तिका आतां नीत कोत्तां. नीत करिना कित्याक ताका ताका तिजो मोग हा म्हणून हो तिका नीत दिवंक जाय म्हणून तिका तिका ती बेजार जाला म्हणून तिका आतां वचपाक तो तिची नीत कोत्ता. आनी जेजू शेकी म्हणटा, हांव देव ह्या नितीदारा भाशेन न्हय. देव ह्या नितीदारा भाशेन न्हय की आमी पत्तन पत्तन मागणी करूंक जाय आनी ताका त्रास करूंक जाय आनी मागीर शी म्हणटलो, बरें हे लोक चड मागणी करता ताका दिवया. तशें न्ही. देव इतलो मोगाळ, देव इतलो काकूतकार, देखून ताणें आपल्या पुताक धाडलो. त्या एकल्याच पुताक आमचे पातकाचें फारीकपण दिवपाक ताणें धाडलो. आनी कितें जालें? जेन्ना तो खुर्सार गेलो आनी तो मेलो आनी पोनोत जेवन जालो आनी पोत्तून स्वर्गार गेलो, ताणें आतां आमकां पवित्र आत्मो धाडलो. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान उतर शिकोवंक जाता. भाव भयणीनो, आमकां देवाच्या उतराचो मोग हा जाल्यार हाचो अर्थ कितें? आमचे कडेन पवित्र आत्मो आहा. पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या उतराची भूक दिता, देवाच्या उतराची ताण दिता. आनी जो कोणा कडेन पवित्र आत्मो आहा ताचें आख्खें जिवीत देवाच्या उतरान आसता, देवाच्या उतरान रिगून आसता. आमी आमी कितें करता? आमी देवा कडेन येता, वय हांव जाणो सायबा तुवें तुज्या गायांनी बरी जाली, हांव जाणो तुजें उतर म्हणटा, तूं सगल्यो म्हज्यो गरजो पावयता. आमी फकत देवा कडेन आमच्यो गरजो मागपाक येता. पूण भाव भयणीनो, आमी देवा कडेन फकत आमच्यो गरजो आमी मेळपाक आमी येना. आमचो संबंद जेजूशी घट करपाक येता. आनी तो संबंद आमी जेजू बरोबर केन्ना घट जातलो? जेन्ना आमी देवाच्या उतरान पवित्र आत्मो आमकां तें उतर शिकयता. म्हणटच जेन्ना जेजू म्हणटा, हांव म्हणजे देवाचो पूत हो मनशाचो पूत पोत्तून येतलो तेन्ना ताका भावार्थ दिसती पडटलो काय? म्हणजे कितें? लोक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतलो काय? हो फकत आपल्या आपल्या ताका दिसता कितें, ताका कितें कोणें कितें म्हणलें, जे संवसाराचे वस्तू प्रमाणे चलतली. इट विल बी बिझनेस एज युज्युअल. तुम्ही जाणो, जेन्ना कोविड-19 लागलें न्ही, सगळें बंद जालें. तेच्या उपरांत सगळें कॉमेर्स जावंक लागलें, सगळें उक्तें जावंक लागलें.
आनी मागीर कोण फोन करता आनी कोण विचारता तुमी उक्त्या येस बिझनेस एज स्टार्टेड बिझनेस एज युजल सगळें आमचें कॉमेर्स जालां वय की ना होय तेच भाशेन निमाण्या काळार इट विल बी बिझनेस एज युजल सदांकाल आमचे सदां जे चलतालें तशेंच चलतलें आनी जेन्ना जेजू येतलो येवचे पयलीं सगळ्यांचें निसंतोन जातलें कित्याक फकत जेजू जेन्ना येतलो तो येवचो ना कोणाचें तारण करपाक तो येवचो ना आमची आमकां तो येतलो नीत करपाक तो येतलो फकत ज्या इग्रोज मातेक जी आपल्या आत्म्यान मनान आनी कुडीन हें जाल्यान तयार जाल्यान पयलींची तेसलोनिका 5:23 म्हणटा तुमी तयार रावात तुमच्या आत्म्यान मनान आनी कुडीन म्हणटच आमी आमच्या आत्म्यान मनान कुडीन तयार ना जाल्यार म्हणजे आमी भावार्थान तयार ना जेजू विचारता जेन्ना मनशाचो पूत येतलो ताका भावार्थ दिसती पडटलो काय आमी आमकांच हो प्रश्न आयज आमी आमकांच विचारुया जेन्ना समजा आयज रातीक जेजू येवपाचो आहा जाल्यार कित्याक आमी नको केन्ना येतलो पूण ताचो येवपाचो वेळ एकदम लागीं पावला समजा आयज रातीक येयलो कित्याक तो येवपाचो आहा तो रातीकूच येतलो जेन्ना सूर्य आसतना येवचो ना ताणें सांगलां हांव चोरा भाशेन रातीक येतलो वय की ना होय म्हणटच आमकां ताणें पयलेंच सांगलां की तुमी जागे रावात कित्याक हांव चोरा भाशेन रातचो येतलो म्हणटच समजा आयज रातीक निमाणो दीस तो येवपाचो आहा रातीक हांव नको येतलो वा ना तो पण समजा येता जाल्यार आमी आमकांच प्रश्न विचारुया आमी तयार जाल्या काय आमी तयार आहा ताका येवकार दिवपाक आमी म्हणटा ना सायबा हें म्हजें फोडटा हें म्हजें दुखता हें पोट दुखता तुज्या गायांनी हांव बरी जालें चलता आमचें तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्या तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्या पूण आजून पासून देवाचें उतर जितलें आमी आयकलां तें उतर आमी झूज करून आजून पासून आमी भावार्थान चलना जाल्यार कशे भाशेन आमी तयार जातले जेजूक येवकार दिवपाक म्हणटच हो वेळ जो आमकां आहा एक एक वेळ एक एक मिनीट एक एक दीस एक एक सुमान एक एक म्हयनो आमकां जो मेळटा एक एक दीस मेळटा हो वेळ आमकां फकत भावार्थान वाडपाक वय की ना म्हज्या भयणीनो होय ब्रदर हो सारको वेळ आमकां जो देवान दिला आपल्या काकुतीन आपल्या कुरपेन हो फकत वेळ दिला आमी भावार्थान चलपाक कित्याक जेन्ना तो येतलो ताका भावार्थ दिसती पडटलो काय ताका खरेपणी भावार्थ दिसती पडटलो काय हो इट विल बी बिझनेस एज युजल खरेपणी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले काय देखून आमकां ह्या निमाण्या काळार देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक एकदम गरजेचें एकदम गरजेचें आमकां कोण म्हणटा बाबा मातशें प्रेयर कर ओ मातशी गोवायकी ना ब्रादर म्हाका लॉस दिसता तुका लॉस दिसता जाल्यार जेजूकूय तुजी लॉस दिसतली ताणें सांगलां कोण म्हणजे म्हाका 100,000 सगळ्या वचीर कितें जावं ल्हान वस्त जावं व्हड वस्त जावं व्हडली गोवायकी जावं ल्हान गोवायकी देवान तुज्या जिवितान कितें तरी बरें केलां जाल्यार तुवें येवपाक जाय आनी सगळ्यांक सांगूंक जाय संवसाराक सांगूंक जाय तुका भाशेन एका भुरग्या अरे सांग रे अरे दी रे गोवायकी मातसो प्रेयर म्हण रे तुका जाय तशें केल्लें ल्हान भुरग्या भाशेन तुका चॉकलेट दिता रे चल रे बाबा गोवायकी दी रे प्रेयर कर रे चल रे बाबा असले देवाक नाका असले लगापटी करचो ना तुजे कडेन पवित्र आत्मा आहा तूं घोटायेन उमेदीन आनी शक्तीन देवाचे ये आनी तुजी गोवायकी दी देवाक महिमा दी देवाक आर्गां दी वय की ना होय ब्रदर जेजूक आर्गां जेजू कार्गां जेजूक आर्गां प्रेज गॉड कोणाक आहा गोवायकी सिस्टर जोनीना जॉईन जाल्यार कोणाक आहा जेजू कार्गां प्रेज गॉड
ब्रदर म्हाका दिसता तूं कंटिन्यू कर स्टार्ट. कंटिन्यू करू. आणि कोण ना होय ब्रदर. कोणाची गोवायकी ना. जेजू कारगा म्हणटोच आम्ही कालच्या बुधवारा दिसा आमी कितें शिकताले हांव जे आमी वोमतांव ते आमी लुवतांव. लुंवता म्हणजे कितें. हार्वेस्ट. हार्वेस्ट. वोमतांव ते आमी रीप. सीड सो घालता. रीप. सो आनी रीप. सो आनी रीप. म्हाका सरमणी जाय आसली. वोमतांव आनी लुंवतांव. वय. सो what we sow is what we reap. आमी जे वोमतांव ते आमी लुंवतांव. सारकें. वय ब्रदर. बरें. आतां हे नोय वर्स कोमेस जाला. अजून वर्स नोय आहा. कित्याक आयज कितली तारीख. आयज 15 तारीख न्ही. वय ब्रदर. म्हणजे वर्स अजूनय नोय आहा. सारकें. वय. आणि कालच्या बुधवार दीस आमी शिकल्या जाल्यार की जे आमी वोमतांव ते आमी लुंवतांव. म्हणटच आमी पळोवया ह्या नव्या वर्सान 2025 वर्सान आमच्यान कशे भाशेन वोंपूंक जाता तें. ओके. आमी वोंपूंक जाय की ना. कित्याक वय आमच्या ब्रदर. जिवितान आमकां कितें बरें जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. वोंपूंक जाय. आं. सो करूंक जाय. वोंपूंक आमी जाय. सो करूंक जाय. आमी तें लुवंक जाय. वय की ना. वय. वोंपूंक जाय. हय. वोंपूंक जाय. वोंपूंक जाय. करेक्ट. वोंपूंक जाय. करेक्ट. म्हणटच आमी पळोवया ह्या नव्या वर्सान आमच्यान कशे भाशेन आमी हें वोंपूंक जाता. म्हणटच हांव सुमार तुमकां 5, 6, 7 हांव म्हाका कितले पॉयंट म्हज्या मनान येता तितले हांव तुमकां सांगतां. ओके. ओके ब्रदर. आमी चिंतलां. आमी कालच्या बुधवार दीस शिकल्या आमी की आमी वोंपतांव ते आमी लुंवतांव. म्हणटच आमी जे वोंपलां 2024 वर्सान तें ताचे पयलीं तें आतां आमच्यान 2025 वर्सान आतां आमी तें लुंवतले हांव. सारकें. वय. आणि ह्या वर्सा आमी लुंवचे ना जाल्यार जितले आमी ते आर्गां दिता देवाच्या उतरां दिता ह्या वर्सा जायना जाल्यार आमकां त्या फुडल्या वर्सा 26 वर्सान 2026 वर्सान आमकां तें मेळटलें. सारकें. वय. ओके. म्हणटच आमी पळोवया की ह्या 2025 वर्सान कशे भाशेन आमच्यान वोंपूंक जाता. कशे भाशेन. पयली वस्त म्हणल्यार आमी देवाक आर्गां वाखाणणी दिनवासनी दिवपाक आमची पयली प्रायोरिटी जावंक जाय. म्हणजे इंग्लिशीन सांगता we should make the worship of God our first priority. समजलें तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता न्ही. वय ब्रदर. पळयात आमी कितें चिंता. बरें आमी आतां बायबल क्लासीक येता बुधवाराची. मागीर आमी आमचे आयताराचे मीस आमी सोडिना. आमचो रातचो तेर्स आमी कोत्ता. मागीर आमचे सकाळीं मागणे कोत्ता. मागीर आमी देवाचें उतर मातशें हांगातल्यान टिचींग आयकोता. हें सगळें आमी देवाक वर्शीप कितें. आमचे भाशेन म्हणजे कितें. बोजप. करेक्ट. बुजप. सारकें. देवाची बोसपी आमी देवाचे बोसपी. म्हणून देवाक बुजोवंक आमची पयली प्रायोरिटी जावंक जाय ह्या वर्सा. म्हणटच समजा आमी देवाक ही पयली प्रायोरिटी दिता जाल्यार बोसपी म्हणजे कितें. देवाक बुजोवपाक वा देवाक वर्शीप दिवपाक हाचो अर्थ कितें. कोण सांगूंक शकता. दिनवास दिवप, वाखाणी दिवप, बोजप. ओके. ही आमची सजमणी हाय
जी आमकां इग्रोज मात शिकयल्या देवाक आर्गां दिवंक जाय वाखाणणी दिवंक जाय ताका थंय कांतारां करूंक जाय हालेलुया म्हणूंक जाय हाले ला 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 शा ला 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 करूंक जाय तर हे सगळें ही वस्त म्हणटा की ही बसपी वस्त आमी करता वय की ना होय. पूण खरी बसपी आमी देवाक पयली प्रायोरिटी बसपी दिवंक जाय जाल्यार हाचो अर्थ कितें की देवाक आमी पयलो जागो दिवंक जाय हाचो अर्थ कितें ताका आमचो सोमी दोनी आनी सोनवंडार म्हूण मानून घेवंक जाय. अरे मातसो सुसेग घे रे बरें नश्ट कर रे आतां तूं थकलाय रे वय की ना हांव विचारता तुमकां आमची कूड जी हा ही कूड सदांच आमकां सदांच त्रास करता जितली आमी देवाक आमी बसपी जावंक सोदता देवाची बसपी आमी करूंक सोदता तितली आमची कूड आमकां आडाय जी आहा जाल्यार आमची फ्लॅश जी आसा आमचें मन जें आसा तें आमकां आडाय दिवपाक कोण हा क्लाशीन होय भाभी ब्रदर. ब्रदर तुगे वॉइस न्हू म्हाका पोतून ब्रेक जाता आतां तुमकां जाता सिस्टर्स वय वय ब्रेक जाता. ब्रदर तुगे मद मदें म्हाका चल म्हाका जात म्हण ब्रेक जाता ना ब्रेक. ओके हांव पळयता म्हजो इंटरनेट डावन जाल्यार हांव मातसो एक मिनिट हांव कितें करता एक मिनिट आतां सारको जालो आतां आहा सारको म्हळ्यार मदें ओके 2-3 पाट समजोना कितें चल तें ओके ती हांव कितें म्हणटालो आयकात मातशें हांव कितें म्हणटा की आमी देवाचे बसपी रायट होय म्हणटच आमी देवाक पयली वस्त दिवपाक बसूंक ही आमची पयली प्रायोरिटी जावंक जाय हें हांव तुमकां सांगता न्हू ह्या वर्सान आमी फकत ह्या वर्सान न्हय सदांकाल आमी करपाक गरजेचें म्हणटच परतून ब्रेक जालें ब्रदर पळय आमची कूड जी आहा आमकां सदांच आडायता होय आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें होय आमची कूड जी आहा आमची बॉडी जी आहा आमचें मन जें आहा आमकां देवाची बोजवण करपाक आडायता सदांच म्हणटा अरे कितलें मागणें करतले कितलें रितीर वेतले कितलें उतर आयकतले पुरा रे आतां मातसो वच तियात्राक वच मातसो प्रायर वच मातसो पिकनिकेक वच बरें जेवण कर मातशें बरें पार्टीक वच म्हणजे हें उतर मागणें हें आमकां नाका हें आतां तुमी मातशें दुसरें कर हांव म्हणिना दुसरें करिनाका पूण जेन्ना आमी देवाक आमी खरें बसपी जाता देवाक आमी पयलो जागो दिता असो वेळ पावता की आमी आमचे कुडीक त्रास पासून दिल्यार जाल्यार आमी देवाक बसपी जाता हालेलुया हालेलुया म्हणटच भाव भयणीनो हालेलुया. कितले पाटी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली जेन्ना आमची कूड आमकां आडायतली कडकूड म्हणटली अरे तुका जोर येयला रे तुजें हें दुखता रे तें दुखता रे तो तुजो गोरकार तुका इतलो त्रास करता आनी तो तुजो साहेब कामाचेर आहा तो आनी सारको न्हय तो तुका हें करता मातसो आयज सुटी काड कॅज्युअल लीव घे सीक लीव घे राव घरा मातशें उतर आय पूण भाव भयणीनो हें तुजी कूड सांगता हें तुजें मन सांगता पूण जेन्ना तूं खरो बसपी जाताय तूं जें तुजें मन सांगता जी तुजी कूड सांगता तें करिनाय पूण तूं देवाचें उतर करताय तुका त्रास आसुनूय तूं आतां जें तुवें करूंक जाय तें करताय तूं आतां खरो बसपी जाताय आमी चिंता बसपी म्हणल्यार इगर्जेक गेले हात वयर केले हालेलुया म्हणलें आनी थोडें तेस आयकल केलें थोडें रितीर केलें थोडें प्रेयर केलो हें आमी बसपी हें बसपी न्हय बसपी म्हणल्यार 24 वरां आमी बसपी जाता
Praise God. Thank you, Jesus. पळय बाबा समजा म्हजी भलायकी बरी हा समजा समजा आतां समजा काल हांव तुमकां खरेंच सांगता काल जेन्ना म्हाका पोर जेन्ना ताणें म्हाका रातीक फोन केलो म्हाका आनी वस्त आहली म्हाका इवनींग म्हाजी बायबल क्लास आहली आनी म्हजें आनी कितें दुसरें आहलें कितें म्हणजे मायक्रोवेव चलना आनी तो आनी कोण टॅक्निशियन येवपाचो आसलो आनी कितें दुसऱ्यो वस्तू आहल्यो पूण म्हाका ही आतां रिक्वेस्ट येयलो कोणाचें डिलिव्हरन्स करपाक त्या भुरग्या कडेन सावथ गोवा वचपाक म्हाका 50 किलोमिटराची वाट ती आनी हांगा कितलें काम चलता सकाळीं 7:30 ती ट्रॅफिकान जॅम जायना म्हणून हांवें सकाळीं उठलो म्हणजे वेळ काडून म्हजो वेळ मागण्यांनी आनी तेजे उपरांत जावपाक म्हजे कुडीक बरें दिसता वचपाक म्हजी कूड म्हणटा आरे आनी केन्ना वच बाबा केन्नाय आनी कितें 3-4 काम आहा कितें तिचर वचपाक आहा आतां कित्याक त्या दोगांक मेळटाय हें म्हजें मन सांगता तांकां आनी कितें तांणी फोनाचेर मागणें कर आनी कितें कर म्हज्यान तें करूंक जाता कित्याक म्हजें मन म्हणटा म्हजी कूड म्हणटा कित्याक दोगां पासत तूं इतलो पयस वेताय आनी ती आतां तुजें उतर ती तुज्या क्लासीक येना ती नवी वस्त तूं नवो लोक तूं ताका वळखो पासून नाय तांचे पासत तूं इतलो पयस कित्याक ही चिंतना म्हज्या मनान येता पूण भाव भयणीनो हांव खरो बसपी जावंक जाय जाल्यार एका मेंढऱ्या पासत दिवस 99 मेंढरे सोडटा आनी एके मेंढऱ्या फाटल्यान धांवता म्हणटच आमी बसपी जाता तेन्ना आमी आमचें पळयना आमचीं कामां कितें करूंक जाय तीं पळयना म्हजीं पयलीं कामां जाय आनी तेज्या उपरांत हांव करतलों भाव भयणो असलो लोक देवाक मानना म्हाका Yes. म्हाजे सगळे प्लॅन म्हजें सगळें काम बरें चलता जेन्ना कितें इमर्जन्सी येता हांव ती इमर्जन्सी पयलीं करता आनी मागीर हांव पळयतां की देवाक हांवें करूंक जाय म्हजें कमिटमेंट देवाक ना असले बसपी देवाक मानना आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें होय ब्रदर. Yes, brother. ह्या नव्या वर्सान आमी देवाक पयली प्रायोरिटी दिवंक जाय जाल्यार आमी आमचेंच सोडून आमचीच वाट सोडून आमचेच कुडीची आमी आमच्या बरेपणाची वाट सोडून आमी दुसऱ्यांक आनी देवाचें उतर पाळपाक एकदम गरजेचें ही जावन आसा बसपी जी देवाक मानता तसली जाता देवाक जेजू कारगां Jesu Karka. जेजू Praise कारगां God. बरें Thank you, Jesus. हाचेर हांव तुका मातशी आनीक सजमणी दिता म्हाका दिसता हांवें शिकयलां हाचेर पूण रोमकारांक 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 12 विसवोर वोड 1 रोमकारांक सांत पावलीची जी रोमकारांक विसवोर 12 वोड 1 वाचूया कितें म्हणटा तें म्हणटोच भावा भयणीनो देवाचे व्हड कोणवालायेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात तुमची खरी भोक्ती म्हळ्यार हीच जावची म्हणटोच तुमची खरी भोक्ती म्हणल्यार हीच जावची केन्ना आमची भोक्ती खरीपणी हीच जाता देवाक मानलेली जाता केन्ना तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें तो म्हणटा पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमच्या ताका समर्पण करात तुमचेंच ताका समर्पण करात म्हणजे कितें आमी एक कितें जाता एक जिवी बोली जाता आमी एक जिवी बोली जाता म्हणजे कितें म्हजी कूड एक जिवी बोली जाता पळयत भाव भयणीनो समजा कोण कामाक गेलो हांव तुमकां एक उदाहरण दितां आख्खो दिसभर कामाक वेता सारकें Oi. आनी कामाक वयतकीर कितें मनीस बरो फ्रेश जाता वा येतकच थकलेलो आसता Tokta. Asa. थकता आतां येतकच सुमार 5:00 5:30 6:00 जेन्ना तूं थंयसर येताय थकलेलो घामान बुडलाय आतां तुका आतां कामाचें पळोवंक जाय हें पळोवंक जाय टिफन पळोवंक जाय घरकाराचें पळोवंक जाय घरा येताय
आनी तुजो शेजारी थंयसर घार आहा आनी म्हणटा बाबा मातसो तुकाच रावला तुजी गाडी आहा मरे म्हाका मातसो हॉस्पिटलान व्हरोंक जाय म्हजी चली बरी ना हॉस्पिटलान व्हरोंक जाय कोणाक व्हरोंक जाय दुयेक हॉस्पिटलान शेजाऱ्याक. व्हरोंक जाय तूं आतां कितें म्हणटाय तूं म्हाकाच मेळ्ळाय रे हांव आतां तूं जाणय हांव कामाचो थकोन येता तूं म्हाकाच रावलाय तुज्यान टॅक्सी करून तुज्या चलयेक व्हरोंक जाय नासलें कोणाक शेजारीक जे बेकार पडला ताका घेवन वचोंक जाय नासलें म्हाकाच रावलाय तूं आमी कितें म्हणटले आमी ही वस्तू म्हणचे ना आमी म्हणटले ना. आमी इतली बरी मनशां आमी एकदम आमी जिवी बोळी कही बरो आहाय रे हांव थकलां पूण भियेनाका तुका आतांच वता जें आमी करूंक जाय तें मागीर करता घे घे चल वसया आमी आनी गाडी चलना जाल्यार हांव तुका रिक्षान व्हरतां हांव तुजें फारीक करतां आमी करता सारकें हेंच करता आमी सगळे पावटी न्ही ब्रदर. समजा म्हजो आमी गेलो जाल्यार कोण म्हजो घरचो आहा जाल्यार हांव चिंतचो ना कित्याक ही आमची घरचीं ही आतां कोण ही म्हजो गोरकार ही म्हजी चली ही म्हजो पूत ही म्हजी माय ही म्हजी पण शेजारी येयला जाल्यार तो शेजारी तुका तुका जेन्ना तुजो बर्थडे करता आनी ताजे चलयेचें काजार जालां तुका इन्विटेशन पासून दिवं ना जाल्यार आनी आतां येयला तुका आतां ताका हॉस्पिटलान व्हरपाक तूं आतां थकोन येयला जाल्यार तूं ताका व्हरतलय आमी वत्ताय ब्रदर आमकां उलयनाय जाल्या पासून. शाबाश बाय जोनिना जेजू कारगां म्हणटच तूं आतां एक जिवी बोळी कशी जाताय आनी हें आमच्या एके पावटी करूंक जाता समजा आतां हांव थकलोन येयला पूण हें सदांकाळ जेन्ना जाता आनी परिक्षा आमकां येता आमी कितें करता हांवें तुमकां फकत उदाहरण दिलें की आमी थकोन येयल्या कोणाक हॉस्पिटलान व्हरोंक जाय पूण समजत हांव तुमकां आनीक दुसरें उदाहरण दितां तूं आतां थकोन येयल्याय घरची ऑफिसांतली आनी तूं पळयताय की तुज्या घरान तुज्या पुतान धुयेन गोरकार येयला भजे खाल्यात हें घालान सगळे जे डीश आहात ते सगळे जे बोश्यो आहात त्यो सगळ्यो सिंकान दवरल्यात कांय धुवंक ना कांय करूंक ना एकलो मोबायलाचेर आहा एकलो टीव्ही पळयता आनी एकलो बिश्तो थंयसर मॅच पळयता आनी तूं आतां थकोन येयल्याय आनी आतां तुका तें सगळें नितळ करूंक जाय तांकां आतां रातचें रांदप करूंक जाय आनी ही सगळीं कांयच ना कशें भशेन तुका वारो दिनासतना तूं आतां हाय थंयसर आनी हें फकत एक दीस घडना सदांकाल घडटा कितें जातलें तुमचें हांव विचारता कितें जातलें तुमचें आमी गुणगुणतेले हांव पासियन्स पिड्यार जाता कसलो लोक हो हांव बेजार. थकोन येयल्या चाव पासून करिना हें सगळें वीट केल्या म्हजो फ्यूज पिड्यार जातलो आनी भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता ह्या निमाण्या काळार आजीवन वस्तू घडटल्यो आनी जो कोण ह्या परिक्षांत पास जातलो तोच खरेपणी ह्या वर्सान देवाची खरी भक्ती करतलो आमेन. तुमी पळयनाकात कोण काम करिना कोण बश्यो धुयना कोण जेवण करिना कोण टीव्ही पळयता तुमी ओगी वसात आनी तें बीं घालात मोगाचें गुणगुण आसतना एक जिवी बोळी कशी आनी हांव तुमकां सांगता अशें करशी जाल्यार भाव भयणीनो तुमच्या फामिलींतलो लोक बदलतलो ताका आनी आमेन. मार्कूची आनी मातुवाची आनी जुवाची आनी पावलूची चीट आनी ती उतराची सदबळी दिवपाची गरज तो ब्रादर कितें सांगतलो आनी तो आनी पाद्री कितें ती खबर सांगपाची गरज ना तुज्या कोन्यांनी ताका दाखय की तूं खरेपणी एक बसपी म्हणून तांचें जिवीत बदलतलें आनी तूं जें वोंबताय तें तूं लुंवतलोय तुज्या जिवितान जेजू कारगांव जेजू कारगां. Praise God. एका दिसाक आमच्यान करूंक जाता आमच्या फामिलींतल्यान कोण बरो ना तांकां हॉस्पिटल म्हणा पूण हें सदांकाळ जायत जाल्यार हांव तुमकां सांगता भाव भयणीनो आमी गुणगुणूंक लागतले
आमचे भितर जी आमची भलायकी बरी आसा जाल्यार आमचे भितर आतां आनी कितें हाय प्रेशर ब्लड प्रेशर कमी जातलें, कित्याक म्हजे भितर इतलो राग आसतलो. आनी हो राग जेन्ना भितर हा, हांव तुमकां सांगता, हो राग आमकां सगळें दुयेंस हाडटा. आमच्या काळजान हाडटा, आमच्या लंग्सान हाडटा, आमच्या कोलेस्ट्रॉलान हाडटा, आमच्या किडनीन हाडटा, आमच्या डायजेस्टीव ट्रॅकान हाडटा. देखून ह्या वेळार आमी फकत जें उतर सांगता, आय विल बी अ लिव्हिंग सॅक्रिफायस. हांव एक जिवी बळी कशी, जे म्हाका देवान शक्ती दिल्या, हांव ते मोगान म्हज्या फामिली पासत काम करतलों. हांव त्या कामाचेर जे पात्रांव म्हाका कांयच प्रमोशन दिनासतना रावतूय जाल्यार हांव तो ताचें प्रमोशन दिना म्हणून हांव कांय पळोवचोना, पूण हांव देवाक जेजू पासत हांव काम करता म्हणून हांव करतलों. आनी जें करूंक जाय तें करतलों. म्हाका इनाम मेवता वा मेळना ताचेर हांव पळोवचो ना. हांव फकत हें काम जेजू पासत करता म्हणून हांव म्हज्या काळजांतल्यान करतलों. हे भाशेन हांव देवाची खरी भक्ती करतलों. देवाक हांव पयली प्रायोरिटी दितलों. जेजू कारगांव. तुझं कारगाम. जेजू कारगांव. दुसरी वस्त म्हणल्यार म्हज्या भाव भयणीनो, आमी 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 कशे भाशेन म्हणूंक जाता म्हज्यान, आमी आमी एके भाशेन वावर करूंक जाय आमचे बायलेक, आमच्या गोरकाराक, आमच्या भुरग्यांक, आमची फामिलीक, सगल्यांक जेजू कडेन हाडपाक. म्हणजे जेन्ना आमी खरेपणी बोळी करता, पळयात भाव भयणीनो, हांवें तुमकां पयली वस्त सांगली की आमी खरेपणी एक जिवी बळी कशी आमी 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 काम करूंक जाय. पूण आमी जेन्ना हें काम करता, तें मागणें जें आमी करता, जेन्ना आमी बोळी कशी आमी काम करता, आमी चिंतना की आतां जेजू भाशेन खुरसार मरता, ही सगळीं काम करतात, कांय करिना. पूण हांव चिंततां की हो लोक म्हज्या फामिलींतलो गोरकार ही कांयच करिना, आनी हांव म्हणिना काय, हांव काम करतां, पूण भितरल्यान हांव गुणगुणटां. त्या वेळार हें गुणगुणपाचें काम हांवें बंद करूंक जाय. आनी हांवें म्हज्या गोरकाराक, म्हजे बायलेक, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या आख्खी फामिलीक जेजू कडेन हाडपाक, त्या वावर करतना हांवें मागणी करपाक एकदम गरजेचें. कित्याक जेन्ना हांव तो वावर करता, हांव खरी ही जिवी बळी जाता, हांव देवाक आर्गां वाखाणण्यान दिनासल्यार ताणें म्हाका बरी सावूत दिल्या म्हणून, ताणें म्हाका ही फामील दिल्या म्हणून. वय आतां ही काम करिनात, बिश्टें आयतें जेवंक सोदतात, कांय बश्यो दिवंक सोदिनात, कांयच सारून पासून मारूंक सोदिनात, पूण म्हाका सगळें करचें पडटा. समजा हांव म्हणटा बायलेक वचून, पण समजा गोरकाराक बी अशें जावंक शकता. बायल सदांच टीव्हीचेर आसता वा मोबायलचेर आसता. म्हाका दिसता हांगा कोण सगल्यो ज्यो तुमी बायल्यो आहात, तुमी म्हाका दिसतात एकदम बरें काम करतात. तुमी खरेंचपणी तुमी जिवी बळी कशी जातात, वय की ना? Praise God. जेजू कारगांव. तुझं कारगाम. जेजू कारगांव. म्हणटच म्हज्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या आख्खे फामिलीक आमी जेजू कडेन हाडपाक एकदम गरजेचें. नातर आमी म्हणटले हांव जिवी बळी कशी जातलें, हांव एका भाशेन आय एम अ मार्टर, म्हाकाच मरचें पडटा. पूण हांव हें चिंतप म्हजें आसत जाल्यार हांव सांगता तुमकां भाव भयणीनो, आमची फामील देवा कडेन येवची ना. सैतान येतलो आनी आनीक वीख घालतलो म्हजे भितर. हांव काम करूनय हांव सीक जातलों. हांव एके भाशेन म्हजें सगळें निसणपण जातलें, कित्याक म्हजें चिंतप सगळें हांव सैतानाचें वीख म्हजे भितर घेता. पळय, हांव काम करता, हांव सगळें बरें करता, रांदतां, बश्यो दिवतां, तांचें पडना, पूण भितरल्यान हांव गुणगुणटां. पूण भितरल्यान गुणगुणाच्या सुवातेक हांव देवाक आर्गां वाखाणण्यान दिनवास दीत जाल्यार, हांव देवाक आर्गां दीत जाल्यार म्हाका ताणें बरी शक्ती दिल्या, बरी सावूत दिल्या, बरी पेकोवणी दिल्या, म्हाका ही फामील दिल्या. पळय, आनी तें हांव करून आर्गां वाखाणण्यान दिवन हांव हें काम करतां तेन्ना हांव खरेपणी म्हज्या फामिलीक जेजू कडेन हाडटां. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. Praise God. तिसरी वस्त म्हणल्यार हांवें एक
कमिटमेंट करपाक गरजेचें की हांव आतां देवाचें राज फुडें सरपाक वावुरतलों. तुमी आयकता हांव कितें सांगूंक सोदतां म्हज्या भाव भयणीनो. वय हांवें ब्रदर. तुमकां सांगलेलें, आमी जेन्ना कॉमेर्स करताले हांवें तुमकां म्हजी गोवायकी दिली. हांवें म्हणलें तुमकां की आमच्या गोंयांत इतलो लोक हा जो धर्मान बुडला, ल्हानपण धर्मान बुडला. आयताराचे मीस, रातचो तेस, मागीर फेस्तांक वचपाक, लादांक वचपाक, मागीर डिवायन मर्सी करपाक, ऑनलायन रितीर आयकोपाक, ही आतां संय जाल्या आमकां. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, कितलीं जाणां आमी वेतांव आनी आमी तें उतर आमी दुसऱ्यांक दिता. आतां तूं कामाचेर आय जाल्यार आनी तूं कामाचेर तुजे कडेन कोण तरी सायडीक आहा आनी तूं काम करताय आनी तांकां सांगताय, तें बरें आहा. तूं कांय सुबेज करिना, तुका कामाचेर येवचेंच पडटा. पूण हांव कितें म्हणटा, तूं वेळ काडून सकाळींचो वा सांजचो वा तुका आतां वेळ सदांकाळ मेळना जाल्यार हांव म्हणिना तूं तुजें काम करचें सोड आनी तूं देवाचें उतर परगट करपाक वच. पूण जेन्ना हॉलिडे मेवता वा सोनवार आयतार मेळटा, आमच्यान कितल्या लोकां कडेन वचोन आमच्यान तें उतर दिवंक जाता, वय की ना? वय ब्रदर. म्हणटच आमी तें उतर दिता जाल्यार आमी ह्या नव्या वर्सान एक कमिटमेंट करपाक एकदम गरजेचें की आमी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरतले. आनी आमी खरेपणी ही कमिटमेंट करीत जाल्यार हांव तुमकां सांगता म्हज्या भाव भयणीनो, बुधवाराच्या बुधवारा म्हाका हांगा शिकवण दिवपाची गरज आसची ना. आमी फकत गोवायकी दितले. तुमी जाणो कितें घडलें तें हांव तुमकां सांगता. जेजून आपल्या 12 शिसांक आपयले आनी दोगांक धाडले. तो खुर्सार वेच्या आदी, तो अजून पासून खुर्सार बसोंक नासलो. तो आतां ताणें आपलें शिकवण कॉमेर्स केली म्हणटून तो आतां सांगता आपल्या शिसांक, हांव तुमकां दोगांक धाडटा नोगरांनी, कित्याक थंयसर तुमी लोकांक सांगात की देवाचें राज लागीं पावलें आनी तुमी फकत लोकांक म्हज्या नांवान पेखुणी दियात आनी मागीर हांव थंयसर येतलों आनी थंयसर लोकांक शिकवण दितलों. म्हणजे तुमी मातसो ट्रायल करा, मातसो एके भाशेन एक ट्रेलर करा, दाखय लोकांक या आनी तुमी वसात. शिसांनी कितें केलें, दोगां जाणां गेले आनी शेकीन जेन्ना ते पोत्तून येयले, ते सांगूंक लागले जेजू म्हणूंक लागले, आमी पळयला सैतानाक पडटा तो, तुज्या नांवान देंवचार धांवूंक गेले. ते आतां इतल्यो गोवायकी दिवंक लागले. आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो? वय ब्रदर. आनी त्या वेळार अजून पासून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो, अजून पासून तांचे कडेन पवित्र आत्मा नासलो. पूण जें जेजून सांगलेलें तें जेजूच्या नांवान वसोन ताणें ह्यो सगल्यो मिलाग्री केल्यो. आयज भाव भयणीनो, आमी नव्या कराराची भुरगीं. आमी खरेपणी आमचें तारण जालां जाल्यार, आमी खरेपणी जेजू सोत मानता जाल्यार देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिला. आनी पवित्र आत्म्या उदेशीं आमकां गरज वसोन आमी देवाचें राज फुडें सरपाक. कित्याक भाव भयणीनो, आमचे कडेन हा जाल्यार तेन्नाच की आमच्यान दिवंक जाता. खरेपणी म्हजे कडेन जेजू हा जाल्यार, खरेपणी म्हजे कडेन पवित्र आत्मा हा जाल्यार, खरेपणी म्हाका जेजूच्या नांवान कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार म्हज्यान वसोंक जाता आनी दुसऱ्यांक देवाचें उतर परगट करूंक जाता. ना तर करूंक जाता काय? म्हज्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जाता काय? म्हाकाच कन्विक्शन ना जाल्यार हांव कितें सांगतलो दुसऱ्या लोकांक? म्हाका भिरांत आसतली. आतां ते म्हाका कितें प्रश्न विचारीत जाल्यार, अरे ते म्हाका मागणें करपाक सांगीत जाल्यार, कोण बरो ना जाल्यार देंवचार काडपाक सांगीत जाल्यार हांव म्हणटलों, ना रे, त्या ब्रादराक आपयता, आमचो एक दुसरो ब्रादर आहा ताका धाडटा. केन्ना आमी कोणाचेर मागणें करतले, केन्ना आमी देंवचार काडटले, केन्ना आमी जें भावार्थीचें काम जें देवान आमकां सोंपयलां तें आमी केन्ना करतले? सारकें न्ही? हांव विचारतां. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजेर बावार्थ दवरता, पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा तें, मार्कूसचो 16वा विस्वर वड 16 ते 18 कितें म्हणटा पळोवया. मार्कूसचो 16वा विस्वर वड 16 ते 18 वाचूया आमी कितें म्हणटा तें. आनी आमी भावार्थी जाल्यार हें आमचें काम जावन आसा. हें काम आमचें जावन आसा. आमी देवाचें राज फुडें सरपाक वावरूंक जाय जाल्यार हें आमी करपाक एकदम गरजेचें. वाचूया 16 ते 18 पर्यंत.
भावाक दत्तले आसामी खुना दिश्टी पडटल्यो अशा सिस्टर नांवान जोनिना देंवता. वाचूंक जाय. भावाक दत्तले आसामी खुना दिश्टी पडटल्यो म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं, जीव काडपाचें कितेंय पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात धरून तीं तांकां बरीं करतलीं. म्हणटोच हे काम कोण करतलो? पाद्री करतलो. आमी करूं आमी म्हणजे कोण? जी कोण जेजूक सोत मानतात, जी जेजूचेर स्वत वावरतान मानता, चलतात. जी जेजूचेर बावाट दवरतात, ज्या मनशांचेर तारण जालां तांकां हय, पवित्र आत्मो मेळ्ळा, मेळटा. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आदारान ही कामां करतलीं. आमेन. सारकें? वय येस ब्रदर. ब्रदर. म्हणटच आमकां जेजूचेर बावाट दवरून आमी जेजूचेर बावाट दवरला जाल्यार खरेपणी आमी जेजूचेर स्वत मानता जाल्यार ही कामां आमी करपाक गरजेची. आमी ही कामां करूंक जायना जाल्यार हाचो अर्थ म्हणजे आमी बावाट दवरिना. पळयात भाव भयणीनो, देवाचें उतर 16वी ओळीन कितें म्हणटा? बावाट दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत तीं सोडवण जोडटलीं, पूण बावाट दवरना जातीत तीं खास्तीचें फर्मोण घेतलीं. तेजे उपरांत 17वी ओळी म्हणटा, बावाट दवरतल्या सोवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. सारकें? वय ब्रदर. म्हणटच जी कोण बावाट दवरता, आयज आमकांच एक प्रश्न विचारप भावना, आमी इगोर्जेक वेता, आमी मिसाक वेता, आमी पाद्रीक मेळटा, आमी मोटवाशांक मेळटा, सगळे बायलां धर्म चलता, बायलो दोबाजो चलता, आजून पासून आमी कुड्डी जाल्या. पूण देवाचें उतर म्हणटा बावाट दवरत्या सवेक ही खुणां दिश्टी पडटलीं. आमी फकत इगोर्जेक वेता धर्म करूंक, पूण आमकां ही खुणां दिश्टी पडना. आनी जेन्ना कोण बरो ना, धांवन धांवन आमी दोतोरा कडेन वेता, हॉस्पिटलान वेता, पिल्लांक घेता, आनी हे काम जे बावार्दीचें काम आहा तें आमी करिना म्हणून आमी स्वत मानता काय? पळय भाव भयणीनो, हांव विचारता, जेजून आमकां आयज हांवें आमकां तुमकां पयलो स्क्रिप्चर दिल्लो, जेजून आमकां सांगलेलें लुकाचो 18:8 म्हणटा, जेन्ना मनशाचो पूत परतून येतलो ताका बावाट दिश्टी पडटलो काय? म्हणून आतां हे आमकां 17वी ओळ म्हणटा की बावाट दवरतल्या सोवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हणजे आमी बावाट दवरता जाल्यार ही खुणा आमकां दिश्टी पडपाक गरजेची. आमकां दाखोवपाक की आमी खरेपणी बावाट दवरता जेजूचेर म्हणून. वय की ना म्हज्या भाव भयणीनो? हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता, तुमी म्हाका जबाब दियात. हांव कितें विचारता तें वय स्वतय ना तें. सारकें ब्रदर. म्हणून आमी स्वत मानूंक जाय जाल्यार कशे भाशेन आमी स्वत मानतले? फकत देवाचें उतर आयकून, देवाच्या उतराचेर नियाळ करून, तें उतर आमी पाळून. कित्याक रोमकारांक 10:20 म्हणटा, भावार्थ येता, फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. चेंज करिनाका. म्हणटच देवाचें उतर म्हणटा द फेथ कम म्हणजे भावार्थ येता देवाचें उतर आयकोन आयकून. म्हणटच आमी जितली देवाचें उतर आयकता म्हणजे देवाचें उतर खाता जेन्ना आमी आयकता तें उतर आमी खाता. पूण बिश्टें आयकलें एका कानान दुसऱ्या कानान सोडलें, कसलोच फायदो ना. या दोन्ही कानामध्ये आमचे मन हा, हे मन हा, आणि या दोन्ही कानामध्ये जेन्ना देवाचें उतर भितर सरता, आमकां जाय तें आमच्या मनान वचोन ताची उतराची सजमणी घेवन तें उतर आमच्या काळजान वचपाक. म्हणटच त्या उतराची आमकां सजमणी मेळना जाल्यार, देवाचें उतर कितें सांगता तें आमकां उतराची सजमणी मेळना जाल्यार आतां तें उतर आमच्या काळजान वेचना, आनी आमच्या काळजान तें उतर वचना जाल्यार पवित्र आत्मो तें आमच्या मनान हाडचो ना. आनी पवित्र आत्मो आमच्या मनान हाडिना जाल्यार आमच्यान भावार्थान तें काम करूंक जायना. कित्याक जें उतर पवित्र आत्मो आमकां भितरल्यान सांगता आनी तें उतर आमी करता, आतां आमी भावार्थान चलता. आयकतात म्हज्या भयणीनो तुमी? फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. दोन पार्टी. पयलें उतर आमी आयकता भायरच्यान भितर, पूण दुसरें उतर जें आमी आयकता जावन आसा भितरच्यान भायर, तें पवित्र आत्मो आमकां सांगता. आनी जेन्ना ताचो आवाज आमी आयकता आनी तें उतर आमी पाळटा,
आतां आमी बावार्थान चलता, आतां आमकां ती खुणां दिसती पडटात, कित्याक आमी खरेपणी पवित्र आत्म्याचें उतर आयकलां. जेजू कारगां जेजू कारगा. प्रेज गॉड. समजल्यात तुमी म्हज्या भयणीनो, ही brother. सजमणी आमकां मेळपाक एकदम गरजेची. बिश्टें माळणें केलें, बिश्टें स्क्रिप्चर म्हणलें, शिकवण आयकली, हाची आयकली, ताची काणयो आयकल्यो, जावचें ना. आमी चीन दिवन आयकपाक एकदम गरजेचें. आमकां जें आमी देवाचें उतर शिकता सदांकाळ, ताची उतराची सजमणी घेना. कोणें आमकां कितें काणी सांगली, कोणूय जावं, तो पाद्री जावं, माद्री जावं, बीस जावं, कोणूय व्हडलो मोटवाशी जावं, तो उतरा प्रमाणे सांगिना जाल्यार म्हजे कान बंद करून दवर, बंद दवर. हांवूय तुमकां कितें काणी सांगीत जाल्यार तुमी म्हणात हांव येना ही क्लासीक आयकोपाक, बेश्टे काणयो सांगताय. पूण म्हाका म्हजी शिकवण आनी म्हाका तें उतर शिकोवन सदांकाळ वेळ काडून एकदम गरजेचें. बाब भयणीनो, हांव वेळ काडून उतर शिकोना जाल्यार कोणाच्यान म्हाका फटोवंक जाता. कोण येतलो आनी म्हणटलो हांव आतां व्हडलो शिकलां, हांव उतर जाणो, हें हांव शिकलां, म्हाका देवान सांगलां. खी सांगलां रे बाबा? ना, म्हाका सांगलां. खी सांगलां? ते उतराचेर, ते देवाच्या उतराचेर, पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां जाल्यार हांव तें सत मानतां. आमीच कितें बरयलां तें नकळो जाल्यार कोणूय येता आमकां फटयता आनी आमकां 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 एक हें हुंदीर करता. सारकें? पूण जेन्ना हांव तें उतर शिकता, कोणाच्यान म्हाका फटोवंक जायना, कित्याक हांव जाणा तें उतर पवित्र पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो? होय ब्रदर. म्हणटोच हांवें ह्या नव्या वर्सान एक 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 थाराव घेवंक जाय, एक कमिटमेंट घेवंक जाय की हांव देवाचें राज फुडें सरपाक वावुरतलों. आनी तें राज, देवाचें राज फुडें सरपाक हांव वावरूंक जाय जाल्यार म्हाका जाय उतराची सजमणी, म्हाका जाय तें उतर फाडूंक, म्हाका जाय एक जैतिवंत जिवीत जिवंक. कित्याक हांव जियेतां जैतिवंत जिवीत जियेतां जाल्यार म्हज्यान दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता. आतां समजा कोण म्हज्या घरा येयलो, हांवें बरी चिकन केली, बरें चिकन डीश केलें, आनी तुमी येयल्यात आनी तुमी म्हणल्यार आरे कितें बरें रान लायलें, म्हाका मातशी रेसिपी दिताय रे. वय हांव तुका दितां, हांव तुका रेसिपी दितां. तुमी घरा वयतकच तुमच्यान ती रेसिपी प्रमाणे तुमच्यान चिकन डीश करूंक जायना? जाता की ना? म्हणटूच तेच भाशेन जेन्ना हांव जें उतर आयकतां, हांवूच तें पाळटां आनी हांवूच एक जैतिवंत जिवीत जियेतां. खरेपणी हांवें तें उतर म्हज्या जिवितांत हांवें ताजो पावर, ताजी पदवी हांवें म्हज्या जिवितांत पळयल्या जाल्यार आतां म्हज्यान एका जोरान तो एक कॉन्फिडन्स घेवन म्हज्यान ती ही खबर दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आनी हें कमिटमेंट, हो थाराव की देवाचें राज ह्या नव्या वर्सान हांव फुडें सरपाक हांव वावुरतलों, हें हांवें थाराव घेवपाक एकदम गरजेचें. कित्याक हांव कितें करतां म्हज्या भाव भयणीनो, जें हांव लुंवतां तें हांव वोंकतां. वोंकता तें लुंवता. जें वोंकतां तें हांव लुंवतां. म्हाका म्हाजें सगळें मिस्टूराच जालां. जेजू कारगां. जें हांव वोंकतां तें हांव लुंवतां. म्हणटच हांव जेन्ना देवाचें राज फुडें सरपाक वावुरतां, हांव कितें करतां? हांव वोंकतां. जेन्ना हांव देवाची भोक्ती, खरी भोक्ती करतां, हांव म्हज्या फामिली पासत हांव गुणगुणा आसतना हांव कोत्तां, मागणी कोत्तां, देवाक आरवां दिता, हांव कितें करतां? हांव वोंकतां. जेन्ना हांव देवाची खरी भोक्ती करतां, हांव खरें देवाक पयलो जागो दितां, सकाळीं फांत्यार उठ्ठां, देवाचें उतर शिकतां, हांव कितें करतां? हांव वोंकतां. सारकें? वय की ना बाबा? होय ब्रदर. चवथी वस्त. चवथी वस्त. चवथी वस्त म्हणल्यार हांवें फकत देवाचें उतर आयकोपाक गरजेचें. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदतां? आमकां संय जाल्या की कोण कोण मोटवाशी येयलो, व्हडलो पाद्री येयलो, व्हडलो बिस्प येयलो, कोण येयलो, व्हडलो नांवान येयलो आनी ताणें आमकां कितें सांगलें. ताणें सांगलां म्हणून आमी तें आतां म्हणटा ताणें हें सांगलें आमी करूंक जाय. करपाची गरज ना.
ताणें कितें उतरान देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें सांगलां जाल्यार म्हणजे उतराची सजमणी केल्या जाल्यार तें आतां थंय केलें जाल्यार बरें आसा. पूण भाव भयणीनो, एक वस्त आमकां एकदम गरजेची. आयकात हांव कितें सांगूंक सोदतालें. आमी देवा कडसून आयकोपाक एकदम गरजेचें, पूण आमकां कोण आमचो मोटवाशी, आमचो पाद्री, आमचो बिसायब, आमचो एक प्रिचर कोण आमकां शिकयता, आमी ताका ताणें कितें शिकयलां तें देवाच्या उतरा प्रमाणे ताणें कितें आमकां शिकयलां तें आमी ताका त्या उतराची चोत्राय दिवपाक एकदम गरजेचें. आनी जेन्ना आमी कितें आयकोता देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी पोत्तून तें देवाचें उतर उक्तें करून त्या उतराचेर नियाळ करून तें आमकां कितें सांगलां तें आतां आमी आमच्याच दोळ्यांनी तें देवाच्या उतरान पळोवपाक एकदम गरजेचें. तुमी समजलें हांव कितें सांगूंक सोदतां तें? होय ब्रदर. हांवें तुमकां कितें सांगलें जाल्यार हांवें तुमकां सांगलें बसपीकूय करपाची, आमी देवाच्या राज फुडें सरपाक कितें वावरूंक करूंक जाय, हांवें तुमकां सांगलें जाल्यार वय बरें आहा. पूण हांव तुमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगता वय की ना, हांव म्हज्या मनांतलें सांगिना, जें पवित्र आत्मा सांगता. कित्याक जेन्ना हांव कमिटमेंट करता देवाच्या राज फुडें सरपाक जेजून आमकां सांगलां वचात म्हणूंक लागलो, आख्या संवसाराक वचात आनी शिवोर्तमान परगट करात, सांगलां की ना? होय. म्हणटच ताणें आपल्या शिसांक सांगलां जाल्यार आमी शिस जेजूचें न्हय, आमी हें काम करपाचें न्हय. होय. देवान आमकां देवाक वी शूड लव द लॉर्ड विथ ऑल आवर हार्ट, विथ ऑल आवर सोल, विथ ऑल मायंड. आमकां आमच्या काळजान मोगान शक्तीन आमी देवाचो मोग करपाक हें देवान आमकां सांगूंक ना. त्या म्हणटच हांव तुमकां जें सांगता तें देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगता. म्हणटच हांव जेन्ना सांगता आनी तुमी उतर आयकतात की हें उतर म्हजें न्हय पूण जेजूचें उतर, देवाचें उतर म्हणून, आनी खरेपणी हांव सांगता तें तुमी चोत्रान आयकतात आनी तें पाळटात, आतां भाव भयणीनो तुमी खरेपणी देवाक मानतात. कित्याक जो कोण आमकां शिकयता, जो कोण आमकां देवाच्या उतराची सजमणी दिता, तुमी म्हणटल्यार तो आनी कोण आमकां सांगपाक. आमी फकत आमच्या पाद्रीचें आयकता. आयतार दीस कोण शर्मा दितलो तो आमी आयकतले आनी तो पाद्री जाल्यार आनी बीस जाल्यार तो सांगीत जाल्यार आमी आयकतले. हो कोण आमकां सांगपाक? आमच्यान चिंतूंक जाता अशें. खूब लोक अशें चिंतता. हांव तुमची खबर सांगिना पूण खूब लोक अशें चिंतता. आनी मागीर कोण असो म्हज्या सारको येत जाल्यार सांगीत जाल्यार तूं कोणाक सजमताय रे, तूं आमकां सांगतलोय? आमचो पाद्री आहा तो आनी तुजे भाशेन सांगिना. तो बरे भाशेन सांगता, बऱ्या म्हाका इतलीं वर्सां आमकां सांगिता बरे भाशेन आनी आमी बरे भाशेन आयकोन तेंच केलां. भंय की ना? भाव भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार असो वेळ पावला की आमी ह्यो काणयो आयकोपाक आनी जे आमी सदांकाल करताले तें सोडून, धर्म सोडून आमचो संबंद जेजूशी घट करपाक एकदम गरजेचो वेळ पावला. आमी जाणा भाव भयणीनो, ह्यो खबरो करपाच्यो, एकामेकाच्यो खबरो करपाच्यो. आतां समजा ही क्लास जाली, आमच्यान आमच्या घरा वचूंक जाता. कोण आमच्या घरान येयलो आनी जाणय बाबा ती आमची शेजारी आसली, तें अशें सांगताली तशें ती तशीच ती जालें, कॉमेस जालें. एकामेकाच्यो खबरो करपाच्यो आमी बंद करया. कोणाक बिश्टी बोटां घालपाक आनी तांचेर आड उलोवपाक हें सगळें बंद करया. फॉल्स एक्युजेशन हें सगळें जें डिस्कशन चलता आनी हे सगळ्यो खबरो चलता, ह्यो सगळ्यो खबरो करपाच्यो बंद करया. जाणा इंटरनेटाचेर हांव नकळो तुमी नकळत जाल्यार पूण हांव जाणा तुमी ब्लॉगर म्हणून आसता. ब्लॉगर म्हणजे कितें? कोण देवाचें उतर शिकयत जाल्यार कोण एके भाशेन देवाचें उतर परगट करल्यार हे ब्लॉगर कितें करतात? हे कोणाचें उतर घेतात आनी ताचेर आपलो कॉमेंट्री घालतात आनी दुसऱ्यांचें प्रिचराचें नांव, कोण देवाचें उतर शिकयता ताचें नांव पिड्यार करपाक वावुरतात. आमकां नाका कोण ब्लॉगर आमचें नांव पिड्यार करता. कित्याक आमी जेन्ना देवाचें राज फुडें सरपाक वावुरता भाव भयणीनो, आमकां कोणाचीच भिरांत ना. आयकतात तुमी? होय ब्रदर. खूब लोक उलयता वस्तूंचेर की तांकां सजमणी ना. आनी देखून आमच्या कानाचे गेट म्हणटा ते, आमच्या कानाची दारां, आमच्या दोळ्याची दारां आमी बंद करून दवरूंक जाय.
कितले फाटी इंटरनेटाचेर वेता, युट्यूबाचेर वेता, व्हॉट्सएपाचेर वेता, फेसबुकाचेर वेता, कितले वस्तू सगल्यो विटाच्यो वस्तू आमी आमी ते पळयता. आनी तुमकां दिसता हे सगळे विटीच्यो वस्तू पळयत जाल्यार आमच्यान मागीर आमच्यान देवाचें उतर सत मानूंक जाता की सगळे वीट जी आहा ती संवसाराची आतां आतां युट्यूबाचेर आनी ह्या सोशल मिडियाचेर आतां चलता. आनी भाव भयणीनो, हांव कित्याक सांगता तुमकां हें चलता म्हणून, कित्याक सैतान जाणो की आपलो ताजो वेळ पावलो म्हणून तो आतां जितले लोकांक लोकांक पातकान मोडूंक सोदता, तांच्या बावार्थां वयल्यान ताका पयस दवरूंक सोदता, तांकां एके भाशेन हे सगळे ही विटीची वस्तू दिवंक सोदता. तो काळ पावला, तो काळ पावला. आमी चोत्रायन रावना जाल्यार आमी हांच्यो खबरो तांच्यो खबरो कोण सजमाना कितें कितें उलयता तांचे बद्दल आमी जाप धरीत जाल्यार, आमी खरेपणी आमी चीन दिनासतना हाच्यो ताच्यो खबरो करीत जाल्यार, आमी आमच्या कानान कितें आयकता, आमी दोळ्यांनी कितें पळयता तें आमी चीन दिवन धरिनासतना आमी आयकता आनी पळयता जाल्यार भाव भयणीनो, आमचें निसणपण जातलें. आमी भावार्थान चलची ना. देखून आमी देवाचें उतर आयकोपाक, जो कोण आमकां उतर शिकयता ताचें उतर आमी खरेपणी चीन दिवन आतां आतां समजा आमी हांगा एक क्लासीन आहा, आमी कितलीं जाणां आहात? 6 जाणां आमी आहात. 6 जाणां आहात आमी, वय की ना? आतां तुमी 6 जाणां आहात, तुमच्यान एक क्लासीक आयकूंक जाता, तुमी तुमच्या रांदतात, एकामेका मदें उलयतात आनी हे क्लास चलता, चलोंक शकता. आनी तुमच्यान एक क्लास जेन्ना चलता तुमी तुमच्यान एकामेका मदें थंयसर घरा उलोवंक जाता, आरे हो कितें सांगता आनी हो कित्याक अशें सांगता, ह्यो खबरो करूंक जाता. पूण जेन्ना तुमी चोत्रायन हें उतर आयकता, देवाचें उतर आमकां कितें सांगूंक सोदता, कशे भाशेन आमच्या मनाचेर आमी नडसणी करूंक जाय, कशें आमचें जिवीत आमी बदलूंक जाय, हें आमकां पवित्र आत्मा जें सांगता तें आमी खरेपणी ताची चीन दीत जाल्यार आनी खरेपणी आयज तान हें उतर पाळूंक सुरवात करीत जाल्यार आमची तयारी जातली बरी जेजूक मेळपाक, वय की ना? वही ब्रदर. दुसरी वस्त, निमाणी वस्त आनी वस्तू आपण आयज 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 हांव निमाणी वस्त सांगता. बाब भयणीनो, आमी विचित्र भाशांनी म्हणजे प्रेइंग इन टंग्स, ग्रोनिंग इन टंग्स हे सदांकाळ करपाक एकदम गरजेचें. आमी एके भाशेन आमचो मागण्याचो वेळ आमी सदांकाळ 1-2 वरां देवाक वेळ दिवन मागण्यांनी उतर शिकपाक हें कमिटमेंट करपाक एकदम गरजेचें. पूण आमी विचित्र भाशांनी प्रेइंग इन टंग्स 1 वर 1.5 वर आमी करपाक एकदम गरजेचें. ह्या निमाण्या काळार बाब भयणीनो, आमच्या आत्म्याचें चार्जिंग म्हणटा ते भाशेन सान पावलो बरयता, those who play in tongues they edify themselves. पयली चीट कोरिंथकारांक 20:14 तुमी वाचीत जाल्यार विचित्र भाशे भाशेन तो आमकां शिकयता आनी तो म्हणटा, जो कोण विचित्र भाशांनी उलयता तो आपणाकूच हें करता, तो एडिफाय करता, म्हणजे तो आपणाकूच गोठायन दवरता, आपले बॅटरी स्पिरिच्युअल बॅटरी चार्ज करता. म्हणटच आमी जितले पळयात बाबा, आतां फोन म्हजे कडेन आहा, रातचो हांव फोन लायता चार्ज करपाक, सकाळीं म्हाका फूल चार्ज मेळटा. आतां हो फोन हांवें आख्खो दिसभर उजार केलो आनी रातीक चार्ज करूंक ना जाल्यार, हांवें चार्जिंग करूंक ना जाल्यार दुसरे दिसा हो फोन चलतलो ना. म्हणटच हो चार्ज करिनासतना हो फोन चलचो ना. तेच भाशेन विचित्र भाशांनी जेन्ना उलयता, हें पवित्र आमकां सांगलां, विचित्र भाशांनी जेन्ना उलयता, ला 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 शा ला ला बारा बारा बा केरे बेरे केसी कोपारादा शाजा मारा बो केसे हे मागणे हांव कोत्ता तेन्ना फकत ला 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 तेंच न्ही, हांव म्हजी वोकॅब्युलरी वाडत वेता. जितले म्हाका म्हज्या भितर कितले जे टंग्स आहा तितले हांव उलयता, 1 वर 2 वरां उलयता, कितें जाता, म्हज्या भितरलें सगळें चार्ज जाता, म्हजे स्पिरिच्युअल बॅटरी चार्ज जाता. पूण ह्या नव्या वर्सान हांवें 1-2 वरां, सकाळीं 1 वर, सांजचें 1 वर, मदल्यान काम करतना आनी जेन्ना हांव हें विचित्र भाशांनी मागणें करता, म्हजें मन हांवें कोणाचेर दवरपाक एकदम गरजेचें, जेजूचेर कोणाचेर हांव इंटरसीड करता तांचेर दवरपाक. कित्याक म्हजें मन चिंतिनासतना हांव बिश्टें मागणी केल्यार ला 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 ला
सोयतान येतलो आनी खूब ताळणी घालतलो आनी बिश्टें हांव पिशा भाशेन ला 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 करतलो. म्हणटच म्हाका जाय म्हजें मन कितें कोणाचेर दवरपाक, जेजूचेर, त्या उतराचेर, ज्या कोणाचेर हांव इंटरसीड करता तांचेर, तांच्या त्रास जे जाता आनी त्या उपरांत पवित्र आत्मो जो म्हज्या भितर मागणे कोत्ता, तो आतां म्हज्या 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 ऑन बिहाफ ऑफ मी तो आतां मागणे देवाक उबारता आनी देव ते मागणे आयकता. म्हणटच म्हाका हो वेळ काडून विचित्र भाशांनी उलोवपाक एकदम गरजेचें. बाबून खूब वस्तू आहात म्हज्या मनान जितल्यो येतात हांव तुमकां सांगता, पूण आयज आमी बंद करया. आमकां गरज ह्या विचित्र भाशांनी सदांकाळ 1-2 वरां उलोवपाक. 24 वरां आहात, आमच्यान कितले फाटी तें उलोवंक जाता. कित्याक जितली आमी देवाच्या उतरान उलयता त्याच्या उपरांत म्हाका जाय मागणें करपाक की म्हाका ते इंटरप्रेट करपाक. तुमी पयलीं चीट कोरिंथकारां 14 वाचात, कित्याक पौल बरयता जो कोण विचित्र भाशांनी उलयता ताणें अशें मागणें करूं जाय की त्या उतराची सजमणी म्हणजे इंटरप्रिटेशन मेळोवपाक. कित्याक जेन्ना हांव विचित्र भाशांनी उलयतां हांव देवा कडेन उलयतां, मनशा कडेन उलयना. हांवूच नको हांव कितें उलयतां तें, पूण म्हजो आत्मो मागणें करता. पूण म्हाका आतां तें उतर जें हांवें उलयलां विचित्र भाशांनी तें आतां एके भाशेन कोणाक सजमणी दिवपाक, जेन्ना हांव कोणा कडेन वेतां, तांकां उतर शिकयतां, तांकां तें उतर हांव बरे भाशेन सजमणी दिवपाक, ते सजमणी दिवपाक म्हाका जाय इंटरप्रिटेशन. आनी देखून हांवें तें मागणें करपाक एकदम गरजेचें. पयलीं चिटा 14 म्हणटा, प्रे इन टंग्स ऑल्सो आस्क फॉर द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स. प्रे फॉर द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन. म्हणजे हें आमी करपाक एकदम गरजेचें बाबळेनो. ह्या नव्या वर्सान आमी ह्या 4-5 वस्तूचे जे आमी शिकल्या फुडल्या सुमारान आनी तुमकां सांगता जितले म्हाका पवित्र आत्मा दिता. पूण ह्यो वस्तू आमी करीत जाल्यार आमी खरेपणी ह्या नव्या वर्सान खूब आमी वंबतेल्या आनी आमी शेकी लुंवतेल्या. आमेन. जेजू कारगां. Jesu karga. जेजू कारगां. Praise God. Praise God. कोणाक कितें आहा ब्रदराक विचारपाचें ओ शेअर करपाक? ब्रदर ट्रॅव्हल देखून जाता आसतना टांग्स करून जाता न्ही? वय 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 पळय, जेन्ना आमी गाडयेन येता पळय, आमचें मन त्या वेळार कोणाचेर आहा, आमी पावतले म्हणून. पूण जेन्ना हांव ते मागणे विचित्र भाशेन उलयता हांव म्हाका एडिफाय कोत्ता, तें बरें आहा. पूण हय. म्हाका खरेपणी त्या विचित्र भाशांचो फायदो जाय जाल्यार आनी म्हजें इंटरनल चार्जींग जावंक जाय जाल्यार हांवें तें सदांकाळ म्हज्या कुडान काम केल्लें जाय. हांव सगळे मागणे फकत रस्त्यार आनी गाडयेर करपाक नाका म्हाका. हांवें वेळ ओके. काडून तें करपाक जाय. नाजाल्यार हय. जेन्ना चलोन वेता, गाडयेन बसता तेन्नाच मागणें करता. तें बरें आहा, तुज्यान तेंय मागणें करूंक जाता. पूण वेळ काडून तूं तुजे कुडीन तुज्या मागण्याच्या वेळार त्या विचित्र भाशांनी उलोवपाक एकदम गरजेचें. ओके. आमेन. आमेन. जेजू कारगां. Praise God. क्लोज करूया न्हू ब्रदर मागणें करून? पळय करया जेजू कारगां. जेजू कारगा. दयाला बापा, म्हाका न्ही तुका या शिकवणी पासत दिनवास तुका. आयज तुवें आमकां शिकयलें आमच्या भावाच्या तोंडांतल्यान की कशे भाशेन आमी ह्या वर्साक वंपूंक जाता. वय दोनया आमचें मागणें जावंक जाय दिनवासनेचें वा काणणेचें. आमी हे परी आमी तुका खरेपणीन बोजोवंक जाता. आमी तुजे खरे बोजपी जाता जेन्ना आमी आमच्या कुडी आनी मनाच्या आड वसोन तुजी कशी आमी करूंक वावुरता. आदार दी आमकां पवित्र आत्म्या वावरूंक तुज्या राज्यांत आमचें जिवीत एक जिवी बोली कशी समर्पूंक आनी दुसऱ्यांकूय तुज्या राज्यांत हाडूंक.
आमचा भावार दिसोन येऊन दी आमच्या कोन्यांतल्यानूय आणि आमी आमचो संबोन तुज्याशी गोड धरूंक तुवें जे आमकां हें देणें दिलां विचित्र भाशेचे ते भाशेन आमी मागणें करून तुजेशी आमचो संबंद गोड धरून आणि आमचे जिवितांत कितें आमी बदलूंक जाय ते आमी तुज्या आदारान हे देण्यान आमी जोडून घेवंक जाता पवित्र आत्म्या तूंच आमकां आदार दी तूं सदांच आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी सोपी करून दिता आनी ताचेर नियार करूंक ते आमच्या जिवितांत वापरूंक तूं सदांच आमकां आदार दिता दिनवास तुका ही शिकवण जायते जाणांक फावो जावन दी आनी तांकांय आमचे सांगाता ह्या आमी आनी दुसऱ्यांनी ह्या वर्साक देवाच्या राज्यांत वंपूंक कशे तरेन वंपचे ह्या शिकवणेंतल्यान तांकां गमन येवन दी पवित्र आत्म्या हे मागणें हांव करतां जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन 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 जेजू बरें थँक्यू ब्रदर आणि नेक्स्ट टाइम आमी कंटिन्यू करतली न्हू हेजेर वय वय नेक्स्ट टाइम आमी कंटिन्यू करूया जेजू कारगांव गॉड ब्लेस ब्रदर गॉड ब्लेस यू टू